नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाक स्वागत। आज एक विशेष रेसिपी घेवन आयले हांव भारी सिंपल पुरा जनाक गोत्त आशिल्लीची। हांव तो थोडे एक डिफरंट टेक्नीक यूज करताचे आमी त्या देखून हांव हे दाखयतास तुमकां। पळयाचे नंद्रबाळ केळ्यांचे फोडी भज न्हय चण्या पीठ घालून फोडी। आता नंद्रबाळ केळ हॉड आसा आमगे ते हाडलेले आतां हांव हाजे 3 पीस कोण घेतले फर्स्ट, मागीर साल काडली, साल काडून तेल शिंदून मागीर साल काडल्यार जाता कशी जाता। आनी आतां हाजे हांवें 3 स्लायस कोण घेता। स्लायसेस कशे म्हळ्यार मस्त पातळ जावच्या काय नजे, मस्त दाट जावच्या काय नजे, मिडियम आसूं का। अरुणा मसाला प्रेजेंट्स यूथ ऑफ जीएसबी शेफ नंबर 1 ते कॉम्पिटिशनान तुले पुराय राउंड्सान तुम्ही म्हाका पळोवन आसतले। लास्ट फायनल राउंड्सां भितरी आमकां इकरा आयटम्स रेडी करून आमगेल संभ्रम म्हळ्यार आमगेल परबे जेवण म्हळ्यार एक थीम आशिल्लें, तांतू भितरी इकरा आयटमां भितरी 2 तळ्ळेले आयटम करूं आशिल्ले, फ्रायड आयटम। तांतू भितर हांवें एक नंद्रबाळ केळ्यां फोडी केलेली। थंय पुरा जनाक इतलें इश्ट जालें म्हळ्यार प्रति एकल्यान म्हाका निमगूच आनी ते जजमेंट जावं भितरी ती फोडी पुरा खाल जाली। तांतू स्पेशल सांगचे कोण म्हळ्यार आमकां ते दिवस मस्त जजेस आशिल्लीची। तांतू भितरी मरोळी सबीत माई आशिल्लीची, तांतूय भारी इम्प्रेस जावन गेल्याची फोडी पळोवन कशी करची गो म्हण पुरा म्हगेल्या डिटेल निमगून चमकलीची। आतां नॉर्मली अशी फोडी शिंदून जत्तरी पुरा जणांनी कसं करचें म्हळ्यार हाका मिठा पीठ लावन दवरची, नातल्यार मीठ मिरसांग लावन दवरची, तशें पुराय करचें। तेन्ना तें केण कसं जाता म्हळ्यार तेल पिता आनी मुद्दशी एक नमने फुल्ल्यावरी जाता, ना जाल्यार तांबडे कलर येता, तेल ओट्राशें तेल पिता तें जाल्यार। आतां हांव हांगा एक तुमकां मेथड दाखयता। ते एक चूर ताय तेल पिना मात न्हय फोडी निबर राबता। ते कसं टेक्नीक बा म्हळ्यार मीठ लावचें न्हय, ताजे बदला एक बावलां उदक काडचें आनी उदकां भितर मीठ घालचें आनी वापस विंगड मीठ आनी लावचें ना दुसरें। आतां ते उदकां भितर कितलें जावका तितलें मीठ घालचें आनी ही फोड आमी शिंदिल्लें पुराय ते उदकां भितर घालचें, मिठा उदकां भितर। मिठा उदक म्हणून आंबोली आनी घाल्यार एक राश मीठ आनी घालूनच एक अर्द फोडी कितले आसा तितले एक अर्द चमचे मीठ घालून ती फोडी घालून एक 15-20 निमिश दवरका ते उदकां भितर। तेन्ना ती फोड पुरो निबर जावन येता। चिक्की चड पिकील केळ जाल्यार व्हडना, अशी उदकां घाल कुडल्यार निबर जाता मिठा उदकां घाल कुडल्यार। आनी पळय तांदळा पिठये भितर कोट करता ते तांदळा पीठ एक प्लेटार काडची आनी ते उदकां सुकून पापून काडचें पळय, तितलें जस्ट पापून काडल्यार जालें। काणू अशें करून हे तांदळा पिठये भितर घालून कोट करून घेवका। ती तांदळा पीठ ताका सगळे पुरो 2 सायडाक लागची तशी अशें करून एकड तेकड परतून लावन घेवका। पक्कन तांदूळ खावचे दिवस न्हय, कर्कटा जाता, आमकां उपासू आज खावच्या ना म्हण जाल्यार कांय व्हडना, गोवां पीठ सारयलां जाल्यार गोवां पिठान कोट करून घेतलें जाल्यार प्लेटार गोवां पीठ पतलाचें आनी तांतू भितर ही फोडी घालून एकड तेकड करून कोट करून काडचें। अशें हांव नारलेलें तेल हुन करून तापत दवरलां हांगा लायक हुन जालें कुडलें ही फोड तांतू भितर एककी घालची आनी फस्ट उज्जो होड आसो मागीर उज्जो लो मिडियमार दवराची। ही केळ्यां फोडी भाजून येवच्या कांय वेळ ना, जस्ट 2-3 मिनीट भितर केळ शिजून येता। तवे पिकल केळ ना केळ शिजून आयल्या हें तांबडे करून गोल्डन रेड कलर येवच्या ना, जस्ट गोल्डन येल्लो कलर आयल्यार आमगेले भारी रुची जावन आशिल्ली केळ्यां फोड्यांक रेडी जाली। आमगेल घर कडेन श्राद्धाकय अशी करची केळ्यां फोडी। पळय आतां हांव ही पुराय केळ्यां फोडी काण घेता पळय कशें आतां हांव तुमकां दाखयती एक चूर ताय तेल पिना आनी कशी फोडीचें स्ट्रक्चर दाखयता तुमकां। पळय आमी ते मीठ लावन केलेली फोडी अशी लांबता चिव जाता म्हणटात ताका आमचे गेल्यान, ते अशी लांबल्या वरी बल नातल्या वरी जाता। तेच ही पळयाची कशी निबर जावन कशी आसा। ही तुमी दनपार फोडी करून दवराची, सांजे जाल्यार अशी निबर आसता आनी तेल पिना। पळयलें न्हू तुमी कशें जाला म्हण सांगून तुमी पुरो जन कोण पळयाची। तुमकां इश्ट जाल्यार आमगेले चॅनल लायक शेअर करा। धन्यवाद।